नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सोबीसर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सामुहीक बलात्काराची घडणूक फटीची पीडित बायलेन कोर्टान दिल्या गवाय। उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सनाची म्हायती। सत्तरीच्या रान वाठारात लागिल्ल्या उज्याक मनीसूज जापसालदार पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकराचो दावो। लोकांचे म्हणणे आयकून घेतले ना जाल्यार कोळशाची येरादारी करतलो बंद। मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकाराची शिटकावणी। प्रशासन तुमच्या दारी हे वेंचणुके आदींचे नाटक। काँग्रेस फुडारी विजय भिकेचो आरोप। आणि ईपीएफओचे दावे 20 दिसान करतलो मेकळे। कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेराताची म्हायती। आता पळोवया खबरो विस्तारान। कांय दिसा फाटी बागात घडिल्ल्या सामुहीक बलात्काराची घडणूक फटीची आशिल्ल्याचे कळंगूट पुलिसेच्या तपासा उपरांत मुखार आयला। या विशीं उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सनान म्हायती दिली। पीडित बायलेचेर बलात्कार वा तसली कसलीच घडणूक घडूंक नाशिल्ल्याची गवाय त्या बायलेन स्वता दिल्ल्याचें कळटा। कांय दिसा फाटी कळंगूट पुलीस स्टेशनात अस्तंत बंगालच्या या बायलेन आपल्याचेर बागा वाठारात सामुहीक बलात्कार जाला अशी कागाळ नोंद केली। या बायलेची मानसीक भलायकी बरी नाशिल्ल्या कारणान या घडणुकेच्या तपासा मजगती तिचेर बांबोळे मनोसोपचार संस्थेच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आशिल्ले। उपचारा उपरांत दिल्ल्या गवायेंतल्यान बलात्कार जावंक नाशिल्ल्याचें मुखार आयला। In Kalangut police station, we had registered an FIR 30 of 2023 this year, in which there was an allegation by a psychiatrically disabled lady that she was sexually assaulted at different locations in Kalangut area. On the basis of that complaint, we had registered an FIR of 376D and we had taken up the investigation. All the procedures were followed. Now the latest update is the lady, the victim, was asked to give her statement before magistrate under section 164 CRPC, in which the victim is free to give her statement without any pressure or in the absence of any police officer or anybody, where the magistrate apprises that she is free from any pressure or anything. She is free to give her statement. She is appraised initially before giving the statement, and in that statement the victim has stated that nothing has happened to her. She has having some mental instability which our doctors in the IPHP has treated, and she has ascertained that she is mentally fine and no incident of the sort which she had alleged in the FIR has not happened. गोंयान फाटल्या कांय दिसा सावन दोंगराचेर उजो लागपाच्यो घडणुको घडत आसात। खास करून हो उजो 70 म्हालांतल्या दोंगराचेर व्हडा प्रमाणात लागिल्ल्या कारणान झाडांचें लुकसाण जालांच, पूण त्या भायर वन्यजीवांक लेगीत हाची बाधा जाल्या। तज्ञांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो उजो हवामान बदलाक लागून लागला, पूण हो उजो लागपा फाटल्यान थळावे लोक लेगीत तितले जापसालदार आसात अशें मत पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकरान उक्तायला। आयकात ताचें म्हणणें। सत्तरी तालुक्यातल्या म्हादई अभयारण्य आणि थळाव्या वाठारांत ज्यो रानांक आगी लागलेल्यो आसा त्यो मानव निर्मित असल्याचो संशय जो आसा तो आमच्या मंत्र्यांनी आणि मुखेलमंत्र्यांनी व्यक्त केल्लो आसा। एकंदर ह्यो ज्यो आगी लागिल्ल्यो आसा त्याच्या फाटल्यान जायती कारणां आसा। सध्या लो ह्युमिडिटी आसा आणि हाय टेम्परेचर आसा,
ही जरी नैसर्गिक कारणां असली, हवामान बदल हे महत्वाचे कारण असले तरी लेगीत ज्यो आगी लागलेले आसा तेका जायते त्या वाठारांतले लोक जे आसा ते कारणीभूत ठरिल्ले आसा हे स्पष्ट जाता। कारण ज्या वाठारांत आगी लागल्यो त्या वाठाराक हांवें जेन्ना भेटी दिल्यो तेन्ना हे स्पष्ट जाल्ले आसा। एकंदर ह्या आगीक लागून आमच्या रानाची मोठ्या प्रमाणात नासधूस जाल्ली आसा। जवळ जवळ 3 ते 4 चौरस किलोमीटर जंगल क्षेत्र जे आसा हे 70चे ह्या आगींनी नष्ट जाल्ले आसा आणि एकंदर काजू बागायती आणि हेर बागायती पिकांची लागवड जी आसा ते क्षेत्रफळ आता सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेले आसा। एकंदर ह्या सगळ्या आगीच्या प्रकरणांक लागून हवामानान त्याचे जायते दुष्परिणाम आमकां दिश्टी पडटात। कारण जेन्ना अशा प्रकारच्यो आगी लागतात तेन्ना ओझोनचे जे सुरक्षा कवच असता ते संकश्टान सापडटा। कित्याक क्लोरिनाचे प्रमाण जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात वाडटा आणि क्लोरीन मोनॉक्सायड नावाचो वायू तयार जाता अशें दिसून येयल्लें आसा। आणि एकंदर ह्या रानांतल्या आगीक लागून जायत्या पक्ष्यांची घरटी जी आसा ती उद्ध्वस्त जाल्ली आसा। हो कालखंड जो आसा तो पक्ष्यांच्या विणीचो म्हणजे ब्रिडींग सीजन आसा आणि बऱ्याच पक्ष्यांचे संसार जे आसा ते उगड्यार पडलेले आसा, उद्ध्वस्त जाल्ले आसा। एकंदर ह्या वाठारांत जे वाघ राबितो करता त्या वाघांचे अस्तित्व लेगीत दुर्बल जाल्ले आसा। एकंदर ही रानटी जनावरां जी आसा आणि त्या शिवाय वनस्पती आसा त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जे आसा ते जाल्ले आसा। फाटल्या महिन्यात मुरगांव बंदर प्राधिकरणात काडिल्ल्या आदेशाचे आणि नियमांचे उल्लंघन मुरगांव प्राधिकरण करता असो आरोप मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान केला। आदेश काढून लेगीत गेट 9तल्यान कोळशाची येरादारी करतात ते खातीर थळाव्या लोकांक ताचो त्रास जाता। देखून फाल्यां मेरेन गेट नंबर 9तल्यान कोळशाची येरादारी करप बंद करची अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। जितलो कार्गो आसा जितले ट्रान्सपोर्टेशन जातले ते एमपीडीची ऑर्डर आसा त्यांची ती सगळी गेट नंबर 1सून जातली। खंयचो ट्रान्सपोर्टेशन गेट नंबर 9सून जावपाना। फक्त गेट नंबर 9सून केन्ना ट्रान्सपोर्ट जातलो जेन्ना थंयसर क्रूज टर्मिनल जेन्ना बोट येता तेन्ना फक्त ते बोटीक डिस्टर्बन्स जावंक जायना, पॅसेंजराक त्रास जावंक जाय म्हणून फक्त 9 नंबर। पण आयज खंय तरी एमपीडी मिसयूज करता। इट इज टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एमपीडी। एमपीडी टोटल कार्गो जो आसा तो मागीर कोल ट्रान्सपोर्टेशन जावं बॉक्सायड जावं कसलो ट्रान्सपोर्टेशन जो हांगासून चल्ला पॅलेट्स जावं टँकर्स जावं हे सगळे गेट नंबर 9सून वयपाक लागलेले आसा। आयज जी ऑर्डर स्वता एमपीडी काडटा ती ते फॉलो करना। आयज ट्राफिक कंजेशन जावपाक लागलेले आसा, थोडो डस्ट पोल्युशन जावपाक लागलेलो आसा। मेजरली बिकॉज सगळे ट्रक गेट नंबर 9सून येता आणि तुमकां खबर आसा हायवेसी कडेन थंयसर टर्न घेवपाक मेळना। थंयसर टर्न घेवपाक ट्रकवाल्यांक फुडें वयचें पडटा, रिवर्सान घेवचें पडटा, अशें 3-4दां करचें पडटा। आनी ट्रकवाल्या वांगडा तेंचो क्लिनर सुद्दां आसना, फक्त ड्रायव्हर आसता। थंयसर फाटी फुडें घेतना पळोवपाक सुद्दां कोण आसना। फाल्यां सकाळ फाटल्यान खंयची गाडी आसा जाल्यार ताका एक्सिडंट जातलो हो सुद्दां तांकां खबर आसना। सो आयज हे एमपीडी आमच्या लोकांक लोकल लोकांची लायफ डेंजरान घातलेली आसा। आयज एमपीडीनी 2 ऑर्डरी काढलेली आसा। एमपीडी हॅज टेकन द पीपल ऑफ मुर्मगांव तालुका फॉर ग्रांटेड आनी हांव एमपीडीक वॉर्न करता, हांव ओगी रावपाना एमपीडी केले। लास्ट टायम तांकां सांगलेलें लोकांक त्रास जावपाक आमी दिवपाना म्हणून। जे तुमचे ट्रान्सपोर्टेशन आमी कितें केलेलें ते म्हणटा आमचो बिझनस। फाल्यां लोक जे आसा ते कामांक ते अनएम्प्लॉयड जातले जाल्यार तुमी अनएम्प्लॉयड जातले लोकांचे तुमच्या बिझनसाक लागून आमच्या लोकांक हांव त्रासान घालूंक शकना। तेजे लागून हांव एमपीडीक सांगपाक सोदता तांकां काल हांव तेंचे कडेन उलयलेलो आसा आनी तेंचे कडेन अर्जंट मिटींग मागिल्ली आसा। अर्जंट मिटींग आपय म्हणून आनी जर तेंच्यानी आयच्या दिसा भितर हो जर इश्यू सॉर्ट आउट करना जाल्यार म्हाका दिसता परत आमकां रिपीट करचें पडटलें आनी टोटल ट्रान्सपोर्टेशन फ्रॉम गेट 9 आमी टोटली बंद करून उडयतले। एक गाडी भायर येवपाक दिवपाना कित्याक म्हाका नाका। एवरी टायम लोक म्हणटा संकल्प वयता ट्रान्सपोर्टेशन हे करता स्टॉप करता थंयसर वचून, बट कित्याक लागून करता आनी कित्याक लागून करचें पडटा म्हाका तेवूय लोकांनी समजून घेवचें पडटलें।
प्रशासन तुमच्या दारी हे वेंचणुके आदी मतां जिखपा खातीर सरकारान केल्लो यत्न अशें म्हणीत काँग्रेसीचो फुडारी विजय बिकेन टिका केली। म्हादय विशया वयल्यान लोकांचें लक्ष कडेक काडपा खातीर सरकार ही असले स्टंट करता अशें बिकेन ह्या वेळार म्हटलें। हे प्रशासन गोंयच्या लोकांच्या दारी न्हय जाल्यार कर्नाटकाच्या लोकांच्या दारी अशें म्हणीत बिकेन उतरांचे फार पेटयले। सांगला की हे जे नाटकां करता पळय इलेक्शनाक आमचो टिमांनी कुदा आतां इलेक्शन येवपाचें आनी ही नाटकां फक्त कितें आहा इलेक्शनाची नाटकां ही आपलेच कार्यकर्ते हाडटले तांकां सांगतले की स्किमी जाल्यो म्हणून लोकां पर्यंत मागीर तेचो व्हडलो प्रचार करतले। हेच्या पयलीं सरकार तुमच्या दारी म्हणून गेल्ले खबर आहा सरकार इलेक्शन येताना सरकार तुमच्या दारी गेल्ले आनी लोकांनी तेंचेच कार्यकर्ते स्किमी दिले आनी कितें ते स्किमी खंय गेले। आतां प्रशासन तुमच्या दारी प्रशासन सध्या ना पण प्रशासन ना म्हणून लोकांक खबर आहा लोकांचे परसेप्शन चेंज करच्या खातीर हे नाटकां करतात आनी अशेंच तेंचे कितें तरी आसता। सरकार न्हू आमचे आमदार आहा पळय ते सगळे दुसऱ्याच्या दारीच आसता ते तुमकां सांगपाची गरज ना सगळ्या लोकांक खबर आहा। आमी तेच म्हणटा की सध्या फक्त हे कित्याक म्हादयीचो इश्यू लोक इतले चाळवल्यात उदक येयना आनी कितें जायना इतले चाळवल्यात तितून आतां हे फक्त नाटक करपाक हे केला लोकांचे मनां डायवर्ट करपाक। पीएफचे उडकून उरिल्ले अर्ज ह्या 20 दिसां भितर निकालात काडपाचें आस्वासन कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या। जाल्यार अकुशळ कामगारांचो पगार 553 रुपया वयल्यान 750 करपाचो निर्णय अजून मेरेन जावंक ना। तो फुडाराक करता अशें आस्वासन मंत्री मोन्सेरात हांणी दिला अशी माहिती कामगार नेते क्रिस्तोफर फोन्सेका हांणी दिल्या। मरण आयिल्ल्या कामगारांचे पीएफचे अर्ज 7 दिसां भितर निकालात काडपाचो निर्णय ह्या वेळार जाला। पर्वरी सचिवालयात मंत्री मोन्सेरात हाची बसका जाली त्या वेळार हो निर्णय जाला। मिनिमम वेजेस आतांच्या आतांच लेबर मिनिस्टरान सांगला की वी आर ऑन द जॉब आणि वी विल ट्राय टू रिझॉल्व द मॅटर। We will try to promulgate the minimum wages before the assembly starts. अशें म्हणून तेणें आदी सांगलेलें आयज तेणें तशें सांगूंक ना but he said it is actively on the job. We are on the job and we will try to bring about the minimum wages. How much money minimum wage? That is they have proposed 553 for akushal kamgaram, unskilled workers. पण 553 आमी मागला what about something like 750 rupees per day plus DA आम्ही मागला। आज पीएफ बोर्डाची मिटींग आसली इश्यूज हेजे कडेन व्हडले नासले बेजिकली क्लेम्स जे आसा ते क्लेम्सांचे इश्यू आसले आमकां एश्युरन्स दिला की विदीन 7 days सगळे क्लेम्स जे आसा क्लियर जातले। डेथ क्लेम्स जे आसा डेथ क्लेम्साचे थोडे इश्यूज आशिल्ले कॉम्रेड पुती गांवकर आनी कॉम्रेड क्रिस्टोफर फोन्सेका हांच्यान ते मांडिल्ले सो आमकां अशें एश्युरन्स दिला की विदीन 7 days जे आसा ते कंप्लीट जातले। दुसरो इश्यू असो हायर पेन्शन स्किमीचो इश्यू जो आसा तातूंत थोडे डिस्क्रिपन्सीज आसा म्हणजे कशें अपलोड करपाचें हें कितें सो मंगळाराक ट्रेनींग दवरलें फॉर गोवर इंट्रस्टेड सो जे कॉम्रेड पुती गांवकर आसतले किंवा क्रिस्टोफर फोन्सेका आसा कॉम्रेड तांचे एम्प्लॉय जे स्टाफ आसा ते वतले ट्रेनींग घेतले सो दॅट दे कॅन हेल्प अदर पिपल्स कशें फॉर्म भरप थोडे डिस्क्रिपन्सी आशिल्ले ते आमी मांडले ते क्लियर जाल्या। Central Provident Fund. It is whether the workers are getting that due on time. Okay. So we have the meeting. We have chaired the meeting. Actually, I think as far as that there is a time limit. Within 20 days time, the claims should be settled. Okay. So basically, all the claims and all are settled on time. Okay. There is no pending cases as such. दिवचल तालुक्यातल्या 2 पंचायतीच्या 2 प्रभागा खातीर जावपी पोटवेंचणुकेक 6 उमेदवार वेंचणूक लढयतले। वेगळ्या पंचायतीच्या प्रभाग 5 आनी वन मावळिंगे पंचायतीच्या प्रभाग 6 ह्या 2 प्रभागा खातीर पोटवेंचणूक जातली। दोनूय प्रभागांतल्यान दरेकी 3 उमेदवार वेंचणूक लढयतले। मजगती उमेदवारांक वेंचणूक चिन्हाचे वांटप केला अशी माहिती मामलेदार आनी वेंचणूक अधिकारी राजाराम परब हांणी दिल्या। येता ते 25 मार्चाक ही पोटवेंचणूक जातली। Taluka and returning officer for by-election to village panchayat boards in Bicholim Taluka. I am returning officer for by-election to the election of
Ward number 6 of 1 Maulinge Kulchirem Panchayat election and Ward number 5 of Belgaum Village Panchayat. For this election process, the nomination, we have started accepting the nomination forms from 6th of March, and it was the candidates were allowed to fill this nomination forms till 14th of March. Till 14th of March, we received nomination of 4 candidates in both the wards. That is ward number 5 of Belgaum Village Panchayat and ward number 6 of 1 Maulinge and Kulchirem Village Panchayat. The ward number 6 of Kulchirem Village Panchayat was reserved for the other backward classes peoples. Thereafter, the scrutiny of the received nomination forms were conducted on 15th of March, and all 4 nominations received in Belgaum Village Panchayat for ward number 5 were passed in the scrutiny. However, one form of ward number 6 was rejected as that nomination form was not supported with that candidate does not have the valid OBC certificate, and also his form was not signed by the seconder. It is proposal which is compulsory. Thereafter, today date was fixed for withdrawal of nomination. One candidate out of 4 in ward number 5 of Belgaum Village Panchayat withdrew his nomination, and therefore we have 3 candidates each in both the wards, that is ward number 5 of Belgaum Village Panchayat and ward number 6 of 1 Maulinge and Kulchirem Village Panchayat. गोवा कोंकणी अकादमी आणि ज्ञानप्रसारक मंडळ महाविद्यालय आसगाव म्हापशें हांच्या जोड पालवान 22वे युवा कोंकणी साहित्य संमेलन 17 आणि 18 मार्चाक डीएमसी महाविद्यालयात आयोजित केल्या, अशी माहिती गोवा कोंकणी अकादमीचो वांगडी सचिव मेघना शेटगांवकर हांणी दिली. 17 सकाळी 10 वरांचेर महाराष्ट्रातले नामनेचे उर्दू आणि इंग्लिश युवा साहित्य रहमान अब्बास हाच्या हस्तुकी या साहित्य संमेलनाचे उक्तावण जातले. कोंकणी साहित्य युवा साहित्य संमेलन हांगासर आमचे कॉलेजीन 17 आणि 18 मार्चाक जावपाचे आसा. ह्या संमेलनाचे उक्तावण श्री रहमान अब्बास हे जे उर्दू आणि इंग्रजीचे एक बरे नॉवेलिस्ट आसा ते करतले, ते मुखेल सोयरे म्हणून आसतले आणि खूपशे कार्यक्रम आम्ही आयोजित केले आसा. एक म्हणजे पुस्तक प्रकाशनाचो एक कार्यक्रम आसतलो, हातून बाय सुप्रिया काणकोणकर हांचो कविता संग्रह आम्ही प्रकाशित करतले. तसेच फाटल्या संमेलनात जे लेखक असले आणि ज्यांका खूप पुरस्कार प्राप्त झाले त्यांचे लिखाण युवांकूर ह्या तर्फे आम्ही प्रकाशित करतले. ती आम्ही वापरतले. माझे मुख्य आकर्षण म्हणजे कितें की कार्यशाळा आसतल्यो, म्हणजे ज्या भुरग्यांनी भाग घेतला न्ही, कथा, कविता, ब्लॉगिंग, बाल साहित्य केला, सो जे परीक्षक आसा ते परीक्षक मंडळ तांकां गायड करतले, मार्गदर्शन दितले, तांकां चर्चा करतले ते. आणि दुसरें दत्ताबाब जांची मुलाखत आसा आणि नूतनताई जांची मुलाखत आसा ती मागीर ह्या विद्यार्थ्यां बसतली, वेगळी बसतली, तांकां आनी कितें चर्चा करूंक जाय जाल्यार तांकां एक संद मेळटली. आनी हें निवासी स्वरुपाचें आसा, म्हणजे तांकां कोणाक रावंक जाय ते हांगा रावंक शकतले आणि बाकीचे जे कोण लेखक आसा तांचे कडेन उलोवंक शकतले. कितके भुरगे पार्टिसिपेट करतात? सध्या आमकां रजिस्ट्रेशन नंबर जाय, पण आमी 150 भुरग्यांचे एक्सपेक्टेशन आसा. प्रत्येक कॉलेजींतल्यान एक 10 अशी भुरग्यां येतलीं. भाजपाच्या सरकारान म्हारगाय वाडला, गोंय शिंदळकीचें तशेंच घुवळी वखदांचें केंद्र जालां, तशेंच गोंयांत बेरोजगारी वाडल्या असो आरोप काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केला. पेडणे मतदारसंघात बिरेस्तारच्या हासे हात जोडो अभियानाची सुरवात केले उपरांत तो उलयतालो. पेडणेच्या भगवती देवीचे दर्शन घेवन ह्या अभियानाची सुरवात बिरेस्तारा जाली. भाजपाचे सराक मतदारांक कशें फटयतात ताची जागृताय ह्या अभियाना वरवीं लोकां मदीं करतले अशें अमित पाटकार हांणी सांगलें. हांगा तुम्ही स्किल डेव्हलपमेंट कित्याक केलें ना?
आज म्हजें मत अशें की गोंयकार आज ऑफिसर क्लासाच्या जॉबाक कित्याक क्वॉलिफाय जावपाक शकना. आमी फक्त रस्त्यार झाडू मारपाची आनी सेक्युरिटीची कामां करपाची. सो हाज्या वयल्यान कळटा की हे जे भ्रश जुमला पार्टी आहा हांकां गोंयकाराचें पडलेलें ना. ज्या पार्टी आपल्या लिडराक सुद्दां जर ते ताचो स्थान आनी व्हॅल्यू जर दिवपाक शकना जाल्यार ते गोंयकाराक कितें पळयतले म्हाका सांगात. ह्या भ्रश जुमला पार्टीन सांगलें की आमी आमचो जो लिडर जो आदलो मुख्यमंत्री आशिल्लो ताचें नांव ह्या एअरपोर्टाक दितलें म्हणून. लास्टाक ताका सुद्दां फटयलो, नांव काडलें आनी मनोहर म्हूण दिलें. लज दिसता पर्रीकर म्हणपा ह्या BJP सरकाराक पर्रीकर म्हणपा लज दिसता. म्हाका दिसता टायम आयिल्लो आसा की सगळे गोंयच्या लोकांनी ज्या तरेन ह्या भ्रश जुमला पार्टीन गोंय आनी गोंयची संस्कृताय पळय काबार केल्या, म्हाका दिसता सगळ्यांनी एक येवपाची गरज आहा. येता ते 2024 लोकसभेच्या इलेक्शनान म्हाका दिसता जे ह्या सरकारान ते म्हारगाई आसूं किंवा एम्प्लॉयमेंट आसूं, गॅस सिलिंडर आज 400 वयल्यान 1100चेर पावलो. पूण ह्योच BJPच्यो महिला मोर्चाच्यो बायलो जेन्ना 2014 गॅस सिलिंडर 400 रुपये जाले म्हणून रस्त्यार बसताल्यो त्यो आज खंय तरी गायब जाल्या. सो हांव त्या सगळ्या महिलांक विचारपाक सोदता की आज 1100 रुपयान तुमकां गॅस सिलिंडर कसो परवडटा. ह्या मोदी सरकारान सांगिल्लें की वर्साक आपूण 2 कोटी जॉब दितलो. तुजे खंय गेले? आज 9 वर्सां जालीं. 9 वर्साच्या हिशोबान तुवें 18 कोटी जॉब दिवपा आशिल्ले. अरे 18 कोटी एम्प्लॉयमेंटूच ना देशान. सो हे सगळे जुमला आनी हे सगळी फटींग आश्वासनां. पेडण्या तालुक्यान मांद्रे मतदारसंघ येता. मांद्रेची परिस्थिती जर आज तुमी पळयत जाल्यार मांद्रेचो कल्चर, गोंयचो कल्चर म्हणटा तो काबार जाल्लो. आज लोक ती प्रॉस्टिट्युशनान, अरे गोंय म्हणटा ते ड्रग डेस्टिनेशन जाला. क्रायम रेट इतलो वाडिल्लो. पयर तुमी पळयलां आसतलें दीन दहाडे लोक हांगा तलवारी घेवन मारपाक लागले. गोंय समज जर आमी एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून जर तर देशभर आनी जगभर जर तर वळखतात जाल्यार म्हाका दिसता हें BJP सरकार खंय तरी गोंयची आयडेंटिटी काबार करता. म्हाका दिसता वेळ आयिल्लो आसा की आमी प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक वोटरा कडेन प्रत्येक मनशा कडेन आज वचून हें जे भाजप सरकारान जे फटींग आश्वासनां लोकांक जे फटयल्ल्या ते जागृताय करपाची गरज आहा. आनी म्हाका खात्री आसा की हांगाचे आमचे लिडर तशेंच जनरल सेक्रेटरी आनी आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट हे पूर्ण मतदारसंघात जे इश्यूज आसात, जे लोकांचे मुद्दे आसात ते लोकां मेरेन व्हरतले आनी लोकांक जागृताय करून दितली. आनी एक स्कीम हाडली घर घर जल म्हणून. हांव सगळ्या पेडणेच्या आज भावांक आनी भयणींक विचारपाक सोदता, तुमच्या घरान कदाचित नळ दिला आसतलो पूण उदक येता नळाक? गोंय हें आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थंय. हांगा पर्यटकांक बरी वागणूक मेळपाक जाय. मात हालींसरा पर्यटन आनी थळाव्या लोकां मदीं वाद जावपाक लागल्यात आनी गोंयच्या पर्यटनाचें नांव संवसारभर इबाडपाक लागला अशी खंत मायकल लोबो हांणी व्यक्त केला. गोंयकारांनी गोंयच्या पर्यटन मळाचें नांव पेड्ड्यार जावचें न्ही म्हण जबाबदारीन वागपाक जाय अशें मत तांणी ह्या वेळार व्यक्त केलां. हणजुणा पर्यटन आनी थळाव्या नागरिकां मदीं जाल्ल्या हल्ल्या विशीं जाप दितना मायकलान ही विधानां केल्यात. तो इन्सिडंट जो जाला ट्युरिस्टाचे आनी तो लोकल बॉय हू वॉज वर्किंग इन द हॉटेल तेंचे भितर पयलो आर्ग्युमेंट जाला. म्हणजे एक बारीक गोश्टी खातीर आर्ग्युमेंट जाला आनी तो नाका म्हणून मॅनेजरान दिसता ताका सांगलें तूं घरा वच आनी तो भायर रावल्लो. तेन्ना ती कोण कस्टमर भायर येता आनी ताका पयलो मारतात कोडो घेवन. म्हणजे तेज्या हातीक कोडो आहलो तो कोडो मारता तेजे तकले. थिंगासून ती झगडी स्टार्ट जाता. So fight was started first by the tourist, but I am not blaming entirely on the tourist. सगळ्यांची मिस्टेक आहा, आमच्या लोकलाची मिस्टेक आहा. अशें झगडी जावंक जायना, मारामारी जावंक जायना. इट सेंड्स अ रॉंग सिग्नल अक्रॉस द ग्लोब. गोवा इज द सेफस्ट ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया टुडे. आमी तरी सगळे लोक डायरेक्ट म्हणटा. एंड जो कस्टमर येता, ट्युरिस्ट येता, अतिथी देव भव जेन्ना आमी म्हणटा, दॅट कस्टमर इज लायक गॉड अँड वी हॅव टू ट्रीट हिम लायक गॉड. ताका मारप ना. खूब फावटी कस्टमर चुकता, खूब फावटी कस्टमर ड्रंक आसता. म्हणजे येयले काय रेस्टॉरंटान बसता, बारान बसता, पियेता, भायर येवन झगडी करपाचो प्रयत्न करता लोकला कडेन. लोकल रिटेलिएट्स अँड डज थिंग्स फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन अँड ऑल्सो फॉर सेल्फ डिफेन्स. Or there is a clash between two groups, that is tourist group and the local group. अशें जावंक जायना म्हणटा हांव. I am saying it should not happen because it sends a very wrong message to the entire nation and to the other countries where the tourists come to the state of Goa.
गोमंतक टुडे या बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।